मगल प्रणाम करन आयचे म्हाका कितें टॉपिक दिला ते बेगीन ताका जस्टिफिकेशन दिवचे ट्राय करता. विदाउट गुरुज एंड कृष्णाज मर्सी आय एम नथिंग. बिकॉज ऑफ गुरुज कृष्णाज मर्सी वैष्णवाज मर्सी आज तुमचे फुडें बसून एक 4 उतर उलोवच्याक साध्य जाला. बिगिनिंग स्वाती कामत माताजीले मेलोडियस कीर्तन ऐकून लाईक वी आर रिवायटलाइज्ड रिचार्ज म्हणटा पळय तशी. आता कलियुगान सांगला हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा. हरे नाव सोडल्यार कृष्णाल नाव सोडल्यार आणि काही आमकां ह्या कलियुगा भितर कितले आमकां सफरिंग्स आसात ताज्यान पार जावचे काही आणि दुसरे वाटत ना आमकां. दॅट इज द ओनली वे वी कॅन कम आउट. पुरंदरदास पट्टू ಗೊತ್ತसा कसं म्हणता पुरंदरदास ತಂಗೆಲ್ ಪದ ಭಿತರೆ ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲವಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. म्हळ्यार कितली नावा भितर कितली पोटेन्सी आसा कितली शक्ती आसा म्हण तातूंत कळटा आमकां. आनी खूब इजी आमगेले श्रील प्रभुपादान इतली इजी करून दिला की हे 16 राउंड डेली चॅन्टिंग द होली नेम कसं जाता हाज्यान आमी कसले आमकां सफरिंगा भितर हे जन्म मृत्यूच्या सायकला भितर सापडल्या की तातूंतल्यान भायर येवच्याक आमकां मदत मेळटा. सो आमकां वट्टू गोतस न्हय कसं सांग केन्ना एंगेजमेंट जाता एंगेजमेंट रिंग घालताचे आमी बोटांत आनीक केन्ना वेडिंग जाता वेडिंग रिंग घालताची बोटांत. तशीच केन्ना हांगा दुःखालय अशाश्वत हे मटेरियल भौतिक जगताक आमी येताच की एक रिंग घेवन येता आमी कसं गोतस वे सफरिंग. सो आयचे टॉपिक बी तेच आसा क्रिएशन एंड कॉज ऑफ सफरिंग. सफरिंग दुःखालयम अशाश्वतम पदम पदम यद विपदम. तशी प्रत्येक आमगेले स्टेपा भितर प्रत्येक सफरिंग आसा. हातूंतल्यान आमी भायर काडटलो एक मनीस कोण कृष्णा थ्रू हू थ्रू गुरु हे एक आमकां कळटा. सो एक सन हे करून आमी स्टार्ट करया क्लास. जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी. यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. गुरु प्रणाम करनु, गुरु परपरपा ಒಟ್ಟುಲಕ प्रणाम करनु. आयचे मगेले सेशन स्टार्ट करता. हरे कृष्ण. हे होली नेमा भितर नाम जपा भितर इतली शक्ती आस की पंगुम लंगयते गिरीम म्हळ्यार एक कोण पंगु हू इज अ लेम पर्सन ही कॅन क्रॉस माउंटन्स. कोणा उल्लोच्या कळना. डम पर्सन कॅन टॉक. अशी वट्टू मिराकल्स जाताची होली नेमान आमकां दिसत अयो एक नाव घेतल्यान इतली वट्टू जातावे म्हण वय कित्याक कित्या म्हळ्यार देव कृष्णा इज क्रिएटर मेंटेनर अँड हिलेटर सगळे कृष्णान करचे. सो अशी जाल्यार वट्टू तागेल्या हातांत आसा. कृष्णा इज प्रोप्रायटर. आमकां केन्ना वी फील अनसॅटिस्फाईड डिस्ट्रेस्ड कित्याक आमी फील करताची वेन वी डोंट कनेक्ट आवर सेल्फ विथ कृष्णा. आमी कृष्णा बरोबर आमी कनेक्ट करनाशी आमी इंडिपेंडंट एंटिटी म्हण आमी विचार करचे लागताची न्ही तेन्ना आमकां हे वट्टू फील जावचे स्टार्ट जाता. तशी हांव आत्तां बिगिनींग हे स्टार्ट करचे पयलीं हांवें म्हळें कसं म्हळें हे दुःखालयम अशाश्वतम एक रिंग वट्टू लोकांक मेळटा ते सफरींग. ते सफरींग कशा खातीर आमकां मेळटा. देवान हे क्रिएशन कित्याक केलें तर हांगा भौतीक जगत आयिल्ल्या वट्टू लोकांक सफरींग मेळटा जाल्यार कृष्णा कित्याक मेळना अशी मस्त दिसता. आचार्य लोक हांगा एक एग्जाम्पल दिताची प्रत्येक कंट्री भितर जेल उरता वय न्ही प्रिझन कारागृह म्हणटाचे आमी ते उरता. तांतू काम करता लोक बी उरताची पोलीस उरता जेलर उरता आनी प्रिजनर्स उरता ती क्रिमिनल्स कोण कैदी लोक आनीक केन्ना केन्ना राज ताका मे बी इंडिपेंडन्स डे या अशी खंयचे एक स्पेशल डे राज बी वचून ते विजीट करता. ते जेला आशिल्ले सगळे रुल्स रेग्युलेशन कोणाक हे उरता तर मेन कैदीक वेगळे रूल उरता. ते काम करच्या कोण वता पळय पोलीस जावं जेलर जावं दे हॅव देअर ओन रुल्स अँड रेग्युलेशन्स टू फॉलो. वेगळे वेगळे रुल्स वट्टू लोकां उरता. पण राज केन्ना वच्चे जायी राज कितें करता ताका केन्ना जावं का तेन्ना वचून ते विजीट करणं ताका कोणाले गुड बिहेवियर्स असल्यार तांकां रिलीज करची जावं या कितें दुसरें तांकां फेसिलिटी दिवची जावं हे वट्टू राज करता. राजा थंय सांगून वचका म्हणना सांगून भायर येवका म्हणना. ताका कितें रुल्स अप्लाय जाता वे ना बिकॉज ही हॅज क्रिएटेड दॅट. तशीची कृष्णा हे आमी एक ल्हान हाजे युनिवर्सात सांगताची एक ल्हान देशात सांगताची कृष्णा इज हूम इज अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक तो कृष्ण. तांकां ही इज बियॉन्ड ऑल दिस. ही इज कितें म्हणटाचे म्हळ्यार ही इज ट्रान्सडेंटल नेचर. ते इतले दिव्य आसा की ताका हे काही लागना. ही इज बियॉन्ड ऑल दिस. ओनली आमी ज्यो जीवात्मा आसा न्ही आमकां हे वट्टू सफरींग लागता वट्टू रुल्स अँड रेग्युलेशन लागताची हे वट्टू आमकां हे करचे पडटा. आतां आमी इफ वी वर हॅप्पी विथ कृष्णा आमी हांगा कितें आयली ह्या जगता भितर आमी कितें आयली. जेन्ना आमी कृष्णा बरो आशिल्ली आमगेले मेन धर्म कितें वी आर दासानुदास. आमी सर्वंट्स. आमी मास्टर न्ही आमी सर्वंट्स. आमी पार्ट आनी पार्सल अंश मात्र कृष्णाले. सो आमी कृष्णाले एन्जॉयमेंट पळोवन आमकां बी एन्जॉय करता आशिल्ले. वी वॉन्टेड टू एन्जॉय कृष्णा भशेन अयो म्हाका राजा भशेन रावचे जाय. आमी कृष्णाल चेडुवा कृष्णान कसं म्हळें बापसो कितें विचारल्यार वय हे दिल्यार म्हाका चेडुवाक हॅप्पी जावन उरताची. कृष्णान आमकां
क्रिएशन क्रिएट करून आमकां धाडले वचाची एन्जॉय करात ती तुम केन्ना येवचीशी दिसता अशी टर्न करून पळयल्या हांव दिसतलो परत येयाची बट आम्ही ह्या लोकायतेगेर कसं केलें ह्या मटिरियल एंटँगलमेंट भौतिक जगंतात तो इतली एंटँगल जावन गेली की आम्ही आमगे खरें धर्म कितें आमगेले शाश्वत घर खंयचे म्हण आमी विसरून गेली ताजे खातीर हे वट्टू सफरिंग्स आमकां स्टार्ट जाले कृष्णान हे क्रिएशन कशें केलें आमकां वट्टू गोत आसा गर्भदक्षाई विष्णू तांगेले नेवलाच्यान कसं आयलें लोटस फ्लावर आणि त्या लोटस फ्लावरा भितरल्यान ब्रह्मा आयले आणि ब्रह्मान हे वट्टू क्रिएशन केलें ब्रह्मान क्रिएशन केले म्हळ्यार ब्रह्माक क्रिएशन करच्याक हे कोण दिले पवर कोण दिले कृष्णान दिले विदाउट कृष्णाज मर्सी एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी हलना सो सी सगळे हे ट्रान्सफॉर्मेशन्स क्रिएशन्स हे सगळे कोणा खातीर जाता कृष्णा खातीर जाता ब्रह्माजीन येतेगेर 100 वर्स घेतले हे पासून ताणें तपस्सू केले तेन्ना ब्रह्माजीक हे पॉवर मेळ्ळे की हे क्रिएट करचे ताका पॉवर मेळ्ळे सो ओनली भक्ती केल्ल्यान ब्रह्माजीन हे क्रिएट करचे जाले म्हण भागवत प्रवाहात सांगिल्लें आसा सो हे एम्पावरमेंट कोण दिले तांकां लॉर्ड विष्णून हे एम्पावरमेंट दिले ही कॅन क्रिएट प्लॅनेटरी सिस्टम म्हण आता ते नेवल फ्लावराच्यान तो कृष्ण आयिल्ले न्हय नेवलाच्यान आयिल्ले ते लोटस फ्लावराच्यान आता एक्चुअली आध्यात्मिक लोकांक कितले आसा 14 प्लॅनेटरी सिस्टम आता मी हांगा पळयता पळय मटिरियल वर्ल्डा भितरी या हे वट्टू सेम रेप्लिका ऑफ स्पिरिच्युअल वर्ल्ड काही नवीन ना आता एक नदी सायडीन एक बरे फ्रुटा झाड आसा आंब्या झाड आसा म्हण घेवया आता आंब्या सीजन चलता आसता ओके विल ड्रीम ऑफ आंबो आता मँगो आता मँगो झाड एक नदी सायडीन आसा आणि ते नदीक हे ना कितें सांग वेव्स येना शांत उदक आसा फुल मून डे आसा तेन्ना ते नदी भितर कसो दिसता ते ट्री दिसता आमकां ते आंबो दिसता मून दिसता वय न्हय चंद्र दिसता वट्टू दिसता कशी एज इफ इट इज द स्काय एज इफ इट इज द स्काय आम्ही तांतूं उतरल्यार कळका ते उदक ते रियल न्ही म्हण तशीच हे वर्ल्ड आता 15 चॅप्टर भगवद्गीता कसं सांगितलं आसा ऊर्ध्वमीलम अधोशाखम तशी हे सो असले म्हणतो आता ब्रह्माजीक ते क्रिएट करता आशिल्ले भगवंतान पॉवर दिले त्यांनी कसं केलं हे लोटसच्या म्हाका 3 पार्ट करून कट केले अपर प्लॅनेटरी सिस्टम मिडल प्लॅनेटरी सिस्टम आणि लोअर प्लॅनेटरी सिस्टम कडेर ते फ्लावरांतू 14 पार्ट्स केले 14 प्लॅनेटरी सिस्टम मदी भूमंडल मागीर भूमंडला वयर कसं आसा भूरलोका महरलोका सत्यलोका जनलोका तपलोका 7 लोक आसाची आणि सकल अतळ वितळ सुतळ तलातल रसातल महातल आणि पाताळ अशी 14 प्लॅनेटरी सिस्टम ब्रह्मान क्रिएट केले कडेर टाइम फॅक्टर आमकां गोत आसा कृष्णान भगवद्गीतेक मस्त टाइम सांगला अहम कालास्मी म्हळ्यार हांव म्हळ्यार काल म्हण भगवद्गीते आमकां 5 चॅप्टरा बद्दल वाचून सांगता न्हय 5 थिंग्स वी लर्न फ्रॉम भगवद्गीता 5 सब्जेक्ट्स कितें ते प्रकृती काल पुरुष जीव कर्म हातूं भितर 4 परमनेंट काही चेंज करचे जायना पुरुष प्रकृती जीव आनी काल कितें चेंज करूं जाता कर्म मात्र आमच्यान चेंज करूं जाता आमी हे वट्टू करचे कसल्याक आमगेले कर्म आमी अकर्म कन्न कृष्णा लागीं वचा म्हण कसले आनी बाउंडेज जास्त करची नाका म्हण
ट्रॅव्हल करत असताना जास्ती लगेज व्हायला कसं जाता किती त्रास होत नाही हँड बॅगेज त्यांनी 10 किलो म्हणताची 10 किलो हँड बॅगेज व्हायला कष्ट कोणा जाते 10 किलो उठोचे आमकाच कष्ट जाता एक सन बॅग असल्यार इजी काही वत जाल्यार एक सन बॅग एक 2-3 किलोची घेऊन हातात घेऊन भोवच्या बी इजी सो लगेज कशी आम्ही ऍड ऑन करते वताची तशी कष्ट आमकां जाता त्याची हे कर्म आम्ही किती करते कमी करते गेल्यार आमकां शाश्वत घराक इजिली वच्चा जाता म्हण आचार्य लोक सांगताचे कडेर आता आम्ही पळयली इतली दीस विदुरा विदुरा पिलग्रिमेजा वचून थंय यमुना सायडीन उद्धवा मेळता आनीक उद्धवा कडेन आपणा रिलेटिवा बद्दल ಒಟ್ಟು लोकां बद्दल विचारता विदुरा विदुरा इज अ पयास पर्सन डिवोटी तेन्ना उद्धवा ताका कृष्णाल सगळे पास्ट टाइम सांगता कृष्णा अपियरन्स डिसअपियरन्स ಒಟ್ಟು सांगता आनीक कडेर उद्धव कसा करता तो हाका विदुरा सांगता की मैत्रेय मुनी कडे वच तू ताचे कडेन आनी चड तू नॉलेज घे म्हणून विदुरा मैत्रेय मुनी कडे वता आणि मैत्रेय मुनी कडे वतेगेर तो विदुर ताका मैत्रेय मुनीक विचारता हे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम म्हळ्यार कसं न्ही काल कित कित करू शकता आणि मस्त क्वेश्चन उरतात ते वट्टू विचारतेगेर मैत्रेय मुनी ताजे वट्टू ताका आन्सर दिता सो मैत्रेय मुनी सांगता की कॉज ऑफ इंटरॅक्शन्स ऑफ मोड्स हे टाइम आम गोत्त आसा 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आमी म्हणताची कसाने रजोगुण तमोगुण आणि सत्वगुण तमोगुण रजोगुण सत्वगुण कळ्ळें न्ही आता देवान हांगा क्रिएशन केलें तेन्ना आमी पळयतली सर्ग आणि विसर्ग म्हण सो सर्गा भितर देवते आशिल्ले लोक सगळे सत्वगुणा उरतात विसर्गा भितर मिक्स गुणांत उरतात कित्याक सर्गा इज अ प्रायमरी क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड सो आता टाइम आमकां बाकी वट्टू लोकांक आदि आणि अंत आसा कृष्णान हे भगवद्गीतेन सांगला आद्यंतवंत कौंतेया आमकां वट्टू आदि आणि अंत आसा बट कृष्ण कशी जाता कृष्ण अपियर जाता डिसअपियर जाता काल काल हे जातेर उरता काल वी कॅनॉट रिवाइंड आमी जीवात्माक काल आमकां रिवाइंड करचे जायना म्हाका आतां अयो येस्टरडे वॉज अ ब्युटिफूल डे हांव कालचे भितर हांव वचून रावचें जाय म्हळ्यार साध्य स्वे साध्य ना कन्नडा भितर एक प्रोवर्ब आसा मुत्तु ಒಡೆದರೆ ಹೋಯಿತು काल ಹೋದರೆ ಹೋಯಿತು म्हळ्यार ते एक पटी टाइम गेल्लो तो परते येना ओनली कृष्णा कॅन कंट्रोल इट कृष्णा कालोच मी म्हणटा कृष्णा इज द टाइम तशें पूण आमी म्हणटा न्ही टाइम वेस्ट करचे ना टाइम व्हेरी प्रेशियस सो आनीक हे सायक्लिकल टाइम म्हळ्यार आनी टाइम इज कालोस्मी लोकस्त्र सो कृष्ण म्हळ्यार काल आणि ही इज कॉज ऑफ क्रिएशन्स सो आता विदुरा मैत्रेय मुनीक विचारता की कित्याक कृष्णान हे क्रिएट केले मेंटेन केले आणि डिस्ट्रॉय केले तेन्ना जीवात्मा सगळे खंय वतात हागेर भितर वचून रावताची कडर वेन अगेन हे जाता परते क्रिएशन सुरू जाता तेन्ना भायर येताचे सो आमकां जीवात्माक मुंडेन एक्टिविटीजांच्यान फ्री जावच्याक जाय न्हय आमकां कितले डिजायर्स उरता न्हय तातूंतल्यान फ्री जावचे जाय न्हय डिजायर्स कित्याक डिजायर्स बिकॉज ऑफ अवर सेन्स ग्रॅटिफिकेशन आमी वट्टू हांगा ग्रहस्थ बसल्यात बट मेजॉरिटी आमी केन्ना पळयतात
when we don't keep Krishna in the center, मध्ये सेंटरादवर आमगेले ऍक्टिव्हिटी करना की त्यांना आम्ही ग्रह मेधी म्हणून घेतात, ग्रहस्था म्हणून घेनाचे. ग्रहस्थाल धर्म कसं नाही, ग्रहस्थाल धर्म कृष्णाले सेवे करचे, किती ऍक्टिव्हिटी करताच आम्ही देवाक सेंटरादवन घेऊन ते ऍक्टिव्हिटी करचे, आणि बाकी हे बाकी दुसरे आश्रमा लोकांक आम्ही हेल्प करचे. कृष्णान सांगितलंच भगवद्गीतेत तो चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः. म्हणजे कसं नाही, चातुर्वर्ण कृष्णान सृष्टी केला. कसं सृष्टी चातुर्वर्ण कोट्टू गोतसा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आणि 4 आश्रम गोतसा. 4 आश्रम कसं नाही, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास. गृहस्थ धर्म कसं नाही, बाकी आश्रमा लोक हेल्प करचे. पण ज्यांना मी ते करनाच की कृष्णा सेंटरादवन आम्ही ऍक्टिव्हिटी कर नसताना हे केल्यारी आम्ही ग्रह मेधी म्हणून घेतात, ते आम्ही ग्रहस्था म्हणून घेणार ती. सो कडेर विदुरा मैत्रेय मुनी विचारता, हाऊ डज अ प्युअर सोल जीवा सफर. किद्याक हे जीव जीव म्हणा प्युअर न्ही, आम्ही पार्ट अँड पार्सल कृष्णा. एक व्हडले भांगरा खानी उरू, एक स्मॉल 1 ग्राम भांगर उरू, भांगर भांगरीचे वय न्ही. म्हळ्यार बी आम्ही कित्या सफर करताची. इफ वी आर प्युअर ऑल्सो आम्ही कित्या सफर करताची. आमगेल वट्टू लोकां भितर परमात्मा असा वय न्ही. परमात्मा वट्टू लोकां भितर आसा, म्हळ्यार बी आम्ही सफर कित्या करताची. हे वट्टू प्रश्न विदुरा मैत्रेय मुनी विचारता. कडेर मैत्रेय मुनी सांगता की हे माया आणि जो गुण असा पळय, त्रैगुण्यम, ह्यो वट्टू कोणाल एनर्जी, कृष्णालीच एनर्जी. सो ह्यो एनर्जी कॅन कंट्रोल अस, बट एनर्जी कॅनॉट कंट्रोल एनर्जेटिक. एनर्जेटिक कोण, कृष्णा. एनर्जी आम करचे जाता, आणि आम्ही ऑर्डिनरी जीव वी आर कंट्रोल्ड बाय द एनर्जीज. जन्मपासून आम्ही मायातल्यान भायर येना की आता जेला भितर आसाचे. आम्ही जेलांतल्यान आमकां भायर येवचें जाल्यार जेलरान रिपोर्ट दिवका वय न्ही. इज आता टर्म्स आमगेले कंप्लीट जावचे पयलीं आमी भायर येवचें जाल्यार जेलरान रिपोर्ट दिवका, हिज कंडक्ट इज गुड, हर कंडक्ट इज गुड, बिहेव्स प्रॉपरली, फॉलोज रूल्स रेग्युलेशन, मस्त ते उरताची. ते वट्टू करून ताणें नंतर आमी भायर येवचें जाता. तशीच हे दुःखालयम अशाश्वतमा आम्ही पडल्याची आमगेल बी जेलर असा. आणि ते टीक घालते उरता. ओके ओके, देवाल जप केल की, देवा पूज केल की, बरें काम केल की, कर्मा अकर्म करता असा की वट्टू टिक मार्क मेळ्ळ्यार आमी ह्या जेलांतल्यान भायर सरच्या मेळटा, ना जाल्यार मेळना. सो आता मैत्रेय मुनी मागीर सांगता द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस. किद्या आमकां हे जिवाक इतले वट्टू डिस्ट्रेस येता आसा. कॉज ऑफ डिस्ट्रेस कितें म्हळ्यार आतां आमगेले तकलीक हे कापल्यार, हेड कापल्यार आमी पळोवचें जातवे ते ना, वी आर डेड. करेक्ट, वी आर डेड. हेड इज कट, वी आर डेड. बट आम्ही न्हिदेंत आसतना वी आर ड्रीमिंग, स्वप्न पडताची. हे कापलेले आमकां दिसता, म्हागेले तकली कापिल्ले दिसता. सो इट इज वॉट, ड्रीम, नॉट रियलिटी. I can see my head is cut off from my body, but in the dream, not in reality. Reality भितर म्हागेल हे कट ऑफ जाल म्हाका पळोवच्याक मेळना. तशी कृष्ण सांगता, it is similarly the spirit soul, there is no factual suffering. कळवे, स्पिरिट सोल नोस फॅक्चुअल सफरिंग. स्पिरिट सोल पळयते रसा, आम्ही आमगेल तकली कटकन घेते रसाच म्हण पळयते रसा. बट सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस बॉडी वी आर एन्टँगल्ड इन माया इल्युजन. आमकां ते सफरिंग आम्ही फील करतात बिकॉज वी आर रिकग्नायझिंग अवर सेल्फ विथ दिस बॉडी.
हे बॉडी आम्ही कसं म्हण घेऊ का मला बॉडी केअर करची न्ही बॉडी खंडित केअर कर का बॉडी इज अ इन्स्ट्रुमेंट कसल्याक टू गो बॅक टू कृष्णा आता मनुष्य जन्म अति दुर्लभ मनुष्य जन्म इतली दुर्लभ मिळेल असा ते दुर्लभ जन्मांतो आम कसं करच्या जाता आमका कृष्णाला याद करणं परती वच्चा जाता ऑल इंद्रियास परफेक्ट असाचे ಒಟ್ಟು आम करच्या जाता ते आम्ही वी शुड बी थँकफुल टू कृष्णा आम्ही कृष्णाक कितले उपकार तुगेल हे म्हणून आम्ही वी शुड थँक कृष्णा कित्याक म्हळ्यार कृष्णान आमकां इतली वट्टू दिल्ले आसा एटलिस्ट 5 इंद्रिया आमगेल प्रॉपरली काम करताची सो केन्ना आमगेल 5 इंद्रिया परफेक्टली काम करताची देवाल नाव घेवन आमी ते वैकुंठा वच्चाक आमी ट्राय करता वैकुंठा म्हळ्यार कितें तो आमगेलो परमेश्वर रावची जाग तो हंतु भितर आचार्य लोक सांगताची जो भक्त उरता पळय आता 5 टायपा आमकां लिबरेशन मेळटा मुक्ती ते 5 टायपा लिबरेशन तो भक्त 4 टायपा लिबरेशन केन्नाय एक्सपेक्ट करताची आश करताची आणि थोडे भक्त पळय कृष्णाक सर्व करे आमकां न्ही काही नाक म्हणताची ताणें भक्त लिबरेशन बी मुक्ती बी मागनाची भक्त म्हणताची आपण तगेल सर्वंट जाऊन थंय वचू त्या लोकां रावन तगेल हे करू म्हण आता 5 मुक्ती म्हण सांगता आशिल्ले जस्ट फॉर नॉलेज सांगता सायुज्य मुक्ती सारुप्य मुक्ती सालोक्य मुक्ती सारुष्टी मुक्ती आणि सामिप्य मुक्ती म्हळ्यार एक देवाल ते एफ्लुजन्स येत न्ही बॉडींतल्यान हे येत न्ही तांतू रावची एक मुक्ती सारुप्य लायक लुकिंग सेम एज द लॉर्ड मागीर सालोक्य देवा बरो सेम लोका रावची मुक्ती सारुष्टी सेम रिचेस देवाल इतले श्रीमंत जावन रावचे आनीक तशी साथ दिना बिकॉज कृष्णा इज कंप्लीट वी आर ओनली पार्ट एंड पार्सल आनीक सामिप्य देवाल मस्त क्लोज जावन रावचे ह्यो मुक्ती हातू भितर ते एफ्लुजन्साक एक जावच्या कोणी भक्त हे करनात बट जो प्युअर भक्त उरता तो सर्वंट जावन रावच्याक केन्ना इच्छ करता हांव कुंती माताल प्रेयर आमी आयकले फर्स्ट कांटो भितर कसं म्हणटा ती कितले म्हाका त्रास येवं पण कृष्णा तू आमचे बरो राव कित्याक म्हळ्यार हे त्रास वट्टू आमगेले तू बरोबर असल्यार त्रास वट्टू कशी वता ते कळना त्रास येवं कितले प्रॉब्लेम येवं कितले कष्ट येवं बट तू आमगेल बरोबर राव म्हण कुंती माता मागतेर आसा आता कालांत आम्ही कितली लोक देवा लागीं ते मागतात कृष्णा ह्या आपण तर कष्ट दिले आणि दिनाक माराया आय कॅनॉट म्हणताच आमी हे आमगेल प्रेयर रॉंग म्हणा हो बट दिस इज अवर प्रेयर सो कुंती माता कसं म्हळे कृष्णाक तू कायम आमचे बरोबर राव कृष्णा कितले प्रॉब्लेम आयल्यार बी आमी भिनाची हे भक्ताले कितें आशा भक्ताले इच्छा की कशी रावचे म्हणून सो हे सफरिंग exists only due to spirit soul's misidentification with the matter जो आमगे स्पिरिट सोल पळय आमी आमकां आयडेंटिफाय कित्यान करून घेताची मॅटरा बरोबर तेच आमी फॉल्स इगो म्हणचे ಪುರಂದರದಾಸ್ म्हणತಾची ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ म्हणताच ताणी म्हळ्यार ते आमगेल घर हे हांग वट्टू हे ड्रामा एक नाटक चलतेर उरता तेन्ना कसं न्ही आमगेल रोल येतेगेर कॉस्ट्यूम आनी घालून आमी स्टेजार चडपाची आमकां दिल्ली डायलॉग सांगून डायलॉग खतम जातकीर आमी ते स्टेजा वयल्यान तगू येवका वय न्ही मस्त रावचा मेळना आमकां डायलॉग कंप्लीट part complete get down same thing हंगा आमगेले नशिबात आम्ही पेपर बरोवन आम्ही भायर सरल्याची आता रिसेंटली 12th आणि 10th CBSE रिजल्ट जाले न्हय
आम्ही ताणी पुण्यात 2 महिन्या पहिले पेपर बरयले रिझल्ट आत मेळ्ळा आम्ही केन्ना की आम्ही पेपर बरोवन ह्या जगात आयल्या ते रिझल्ट डिक्लेअर जावचे आसा केन्ना जाता आमकां गोतना परीक्षित महाराज वॉज सो लकी ही इज अ डिवोटी ताकपुणी कळ्ळें 7 दिसा तो मरता ताजे कडेन 7 दीस आसा म्हणून वी डोंट नो वॉट इज नेक्स्ट मोमेंट असले हातू बी आम्ही वी आर सो हॅपी सो इट इज अ हे कित सांग थिंक टू थिंक एनालायज देवान म्हाका मनुष्य जन्म दिला देवान म्हाका बरे एक प्लॅटफॉर्म दिला हे हांवें हाजे सदुपयोगा कशी करून घेवचे टू गो बॅक टू माय इटर्नल हाऊस शाश्वत घरांत सो कशी हांव आत्तां पयलीं सांगता आशिल्लें ते चंद्र उदका वयर रिफ्लेक्शन दिता सो बट केन्ना उदका वेव्स अशी येता पळय कितें पाळ म्हणटाचे आमी गोवन लँग्वेजाक हें कितें म्हणटा म्हाका गोतना वेव्स केन्ना वेव्स येता पळय उदकांत तेन्ना तुमकां कसो दिसता कृष्ण कृष्ण न्ही ते मून चंद्र बी ते उदका बरोबर अशी फ्लोट जातेर अशी दिसता कित्याक चंद्र फ्लोट जातेर अशी दिसता इन असोसिएशन विथ वॉटर उदका बरोबर तो आशिल्ल्यान आमकां दिसता चंद्र बी मूव जावच्या लागला म्हणून तशीची ड्यू टू असोसिएशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड आमकां फॉल्स इगो डेव्हलप जाता आमी चित्ताची हे वट्टू आमगेले हांवें हाजे ओनर हे घर हांवें बांदला हाजे ओनर हांव ही मॅगेल बायल हे मॅगेल चेडवा हे मॅगेल प्रॉपर्टी हे मॅगेल कार हे मॅगेल गोल्ड वतस्तना आमी कोणी काही वर्णाची तशी आमी चित्ताची आय एम द ओनर ऑफ ऑल दिस म्हण बट एक्चुअली काही आमगेल न्ही यज्ञ करता आसतना आमी आयकल्ले उरतले लास्ट सगळे आहुती दिता आसतना कितें कसं म्हणटाची इदम न मम कृष्णार्पणमस्तू म्हणटाची म्हळ्यार बी इदम न मम समर्पयामी इदम न मम म्हळ्यार कसं न्ही दुड्डू दिवन आमी हाडल्या न्ही फ्रूट जावं फळ जावं फूल जावं वट्टू आमी हाडल्या ती पण कसं म्हणता भट कसं सांगता इदम न मम म्हळ्यार कोणाले सी इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टँड पण आमी अर्थ करून घेना ती सो हांतू ह्या लोकांतू हे क्रिएशन केलां आमकां टू एन्जॉय अँड गो बॅक एन्जॉय न्ही टू रिमेंबर लॉर्ड अँड गो बॅक purpose of creation we wanted to enjoy so Lord sent us here so हांग घेवन आमी ते आमकां विरह वेदने उरचे जाय when we are आत्तां पळय आमी आमगेले फर्स्ट लग्न जातकीर या हें आवसो बोक्सूच्यान दूर येतात त्या शिकच्याक दूर वतात ते कितले पयलीं दुख्ख उरता न्ही आमच्या लोकां कडच्यान दूर आयल्यात म्हणून ते एक स्मॉल एग्जाम्पल बट आमी केन्ना आपणाले शाश्वत घराच्यान दूर आयल्या ती परते वच्चाक आमकां ते हें उरका कसं म्हणटाचे एक विरह उरका एक दुख्ख उरका आमकां वच्चाक जाय म्हणून आणि ते कशी कनेक्ट करता आमकां ओनली द होली नेम कनेक्ट्स आतां कोणाक म्हागेल्या फ्रेंडाक म्हाका फोन करचे जाय म्हळ्यार आय हॅव टू डायल हर नंबर खंय आसा ती इंडिया आसा की US आसा की खंय आसा ते हांवें कोड घालून डायल केल्यार मात्र तिका लागता नाल्यार रॉंग नंबर लागता तशीची आमी कृष्णाक डायल करका नंबर ते डायल करचे नंबर कसं ने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे रॉंग नंबर डायल केल्यार पावचे कष्ट जाता कितले ट्रायल मारचे पडता ह्या जगांतू आमकां गोतना सो कृष्णा कडेन वचक कसं करचें आतां आमकां कळ्ळें आमगेले मिजरीजाक कारण कितें म्हणून मिजरीजाक आमी वी वॉन्टेड टू आयडेंटिफाय आवर सेल्फ अवे फ्रॉम कृष्णा हांव म्हागेले एक पण हे स्टोरी हांव सांगिल्ली उरका पुरंदरदास तांगेले मस्त शिष्य उरताची डेली ते सांगतेर उरतात आणि वट्टू ते सगळे ऑस्टेरिटी परफेक्टली करतेर उरताचे परफेक्ट ऑस्टेरिटी परफेक्ट जपा परफेक्ट सगळं थिंग
तेन्ना एक शिष्य तांकां विचारता गुरु ನಾನು ಹೋಗಬಹುದೇ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ म्हण तेन्ना पुरंदरदास अशें करता नो कितले शिष्य येवन हें केल्यार वट्टू लोक विचारता तो वट्टू लोकांक पुरंदरदास सेम सांगताचे नो तेन्ना सगळे शिष्य विचारता तो गुरु तूं आमकां कितले वट्टू शिकयला आमी वट्टू फॉलो करताची भक्ती करता जप करता तप करता सगळें करताची म्हळ्यार बी आमी कित्याक वचचे ना ना म्हणटा तुमी म्हण तेन्ना पुरंदरदास सांगतात ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋಗಬಹುದು ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋಗಬಹುದು तेन्ना शिष्य म्हणटाची गुरु वच जाल्यार आमकांय वच्चें जात न्ही हेच गुरून आमकां शिकयलें न्ही म्हण परती विचारतात गुरूक गुरु तुमी वतात ते आमकां कित्याक तुमचे बरोबर घेवन वचनाची म्हण तेन्ना पुरंदरदास सांगतात आमगेल्या भितर ते अहम आस पळय नानू ते नानू होदरे म्हळ्यार ते वचका हांव म्हागेले ते वट गेल्यार मात्र आमच्यान वच्चें जाता म्हण सांगताची सो दॅट इज वन वे हांगा बी आचार्य तेच बरयताची फॉल्स आयडेंटिफिकेशन आमी विसर न्हू कसं ने आमगेल रियल आयडेंटिफिकेशन कसं ते रियल आयडेंटिफिकेशन दासोस्मी सर्वंट हांव कृष्णालो म्हण विचार करन गेल्यार मात्र आमकां वच्चें जाता कृष्णा कडेन म्हण सो कृष्ण भक्ती जो कृष्णाल भक्ती करता की तेन्ना कितें जाता आमगेल मिजरीज कमी जातेर वताची नोइंगली और अननोइंगली आनीक ते मिसआयडेंटिफिकेशन करचे आमगेल बॉडी बरोबर आमी स्टॉप करन रियल आयडेंटिफिकेशन करून घेवन सिन्सियर सर्वीस टू द प्युअर डिवोटीज सिन्सियर सर्वीस म्हळ्यार कितें अय्यो आज एकादशी आशिल्ले हांवें 12 अध्याय वाचले लोकां सांगच्या वाचचे न्ही या हांव वट्टू 18 अध्याय वाचले 2 घंटे लागले म्हाका हांवें आज 64 राउंड्स चॅन्टिंग केले गुड टू एनकरेज अदर्स बट इफ यू आर बोस्टिंग आय डीड इट ताजे भक्तीचे उपयोग आसा बट तितले मेळना we have to do it we have to cry out loudly कसल्या करका आमी भक्ती we have to cry out loudly to connect ourselves to Krishna तशी म्हण आचार्य लोक सांगताची सो सिन्सियर सर्वीस अनटू अ प्युअर डिवोटी ऑफ कृष्णा तेन्ना कसं जाता केन्ना आमी असोसिएशना उरताची संगती भितर उरताची देन आमकां रियलायझेशन मेळटा सेल्फ रियलायझेशन म्हळ्यार कसं ने हांव कोण हू एम आय हांव खंयच्यान आयला हांव कित्याक हांगा आसा म्हाका खंय वचका 4 क्वेश्चन आन्सर केल्यार कळटा आमी कसं ने म्हण सो सिन्सियर सर्वीस अनटू द प्युअर डिवोटी ऑफ कृष्णा ट्रान्सफॉर्म्स कसं जाता आमी सर्वीस केल्यार सिन्सियर डिवोटीले ट्रान्सफॉर्म्स अवर थियोरेटिकल नॉलेज into practical realization आम्ही थिअरी वाचताची आज बुक वाचले गौरांग प्रभू भागवत प्रवाह वाचले पॉइंट्स करून घेतले हांव किती शिकले ते तुमच्या मुखार गुरुल मर्सीन 4 उतर सांगली बट हे थिअरेटिकल जो नॉलेज आम्ही घेतला ते सज्जन संगतीन आमकां कसं जाता ते आमकां रियलायझेशन जाता प्रॅक्टिकल रियलायझेशन फॉलोइंग प्रॅक्टिकली एक पंत एक हो उरता कोण बेटेगारा तो पक्षी धरतेर उरता आनी जाल घालतेर उरता ते कितें म्हणटा बले घालन तातूंत भितर धान्य घालतेर उरता आनी त्यो पक्षी वट्टू लोक घेवन ते धान्य खातेर उरताची धान्य खातेगेर तो तांकां खातेर बसतेगेर ते बले उठोवन घेवन तो नेट उठोवन घेवन सगळे पक्षी धन वरतेर उरता एक तांतू भितर एक म्हातारी एक्सपिरियन्स्ड पक्षी उरता ती वट्टू पक्षी कापेता ती सांगता हो बेटेगारा आस पळय तो आमकां चीट करच्या लागला बले घालता धान्य घालता वट्टू घालन तुम्ही खाया म्हण सांगून आमकां चीट करता तुम्ही त्या आशेक आमिषಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ म्हणता ये आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा तुम वो दाने के इसमें मत पड़ो
वो तुम्हें लेके जाएगा. हे वट्टू प्रॅक्टिस करताची कसाने वट्टू स्मॉल स्मॉल पक्षी ती म्हातार पक्षी मर नव्हता. हे वट्टू मस्त चंद करण प्रॅक्टिस करताची. ये आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा दाने के इसमें इसमें फंस के तुम उसमें ये मत हो जाओ. मस्त बाय हार्ट पोयम परफेक्ट. तो एक दिस तो बेटेगारा येता जाल घालता हे घालता नेट घालता धान्य घालता पक्षी वट्टू वतून तातू बसताची तो तागेल ते नेट घेऊन वच्चा लागता. तो नेट घेऊन वच्चा लागता मला बी नेट्टा पशील पक्षी सेम थिंग दे आर रिपीटिंग पोयम. अशी आमगेले थिअरॉटिकल नॉलेज प्रॅक्टिकली आम्ही अप्लाय केलं ना जाल्यार ताची काही यूज ना. आम्ही आयकताची भागवतम आयकताची हरेर नाम घेवचे आहे म्हण आयकताची हे वट्टू करताची बट वी हॅव टू डू इट प्रॅक्टिकली टू अपलिफ्ट अवर सेल्फ. टू अपलिफ्ट बाय कित्याक म्हळ्यार आमकां कृष्णा बरोबर कनेक्ट जावन आमकां वचका आमगेल घराक. सो हे आम्ही अर्थ करून घेवका. सो आता हे वट्टू क्रिएशन प्रायमरी क्रिएशन सेकंडरी क्रिएशन कोरनो कडेर मुखार हे कितें जालें वर्ल्ड ऑफ मिजरीज जालें. सो ह्या मिजरीच्यान भायर वच्चे वाट एकीच हरेर नाम. हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतीर अन्यथा. हे आमकां घट्ट याद करून घेवका. आनीक वाट दाखयलास आमकां देवान मनुष्य जन्म दिल्ले आसा आनीक बरें आमकां सगळें दिल्लें न्ही. पुरंदरदास सांगतात नरजन्म ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಮೈ ಮುರಿದು ಏಳುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. सो तशी प्रत्येक क्षणाक आमी आमगेले जगतपिता कृष्णाला याद करून हे सफरिंगाच्यान भायर येवच्याक आमी ट्राय करेन. सो टायम जातास. थँक यू. कोणाक कसने विचारचे असल्यार विचारीत. म्हाका कळचे असल्यार हांव आन्सर दिता नाल्यार सिनियर डिवोटीज बी जॉइन जाल्याची ताणी तुमकां हेल्प करीत. सो हरे कृष्णा माताजी.